नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोगोळकार सांगाती. गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार ह्यो साश्टींतल्यो आनी साश्टींतल्यो तुका सगळ्यो गोंयच्यो ह्यो खबरी करतात आयल्यात. आनीक हातूंतली भितरली आमच्या पतान सामकी गंभीर अशे दोन गजाली म्हणजे त्यो गोंयांत वाडपी एक्सिडेंटल डेथ आनी दुसरे ल्हान भुरग्याचेर जावपी अत्याचार. सद्याक जर फाटले 52 दिसांचो जर नियाळ घेतलो जाल्यार जानेवारी ते आतां बसून फेब्रुवारी बसून जानेवारी 1 ते आतां ह्या 52 दिसां भितर 37 जाणां रस्त्याचेर गाडयेपणां पडून मरण आयल्यात. तातूंत काल एक गजाल म्हणजे ती आमची बारशा एक बायलेक ती फाटल्यान स्कुटराच्या फाटल्यान बशिल्ली ती एक दुसरे गाडयेन धक्को मारून सकयल पडून तिका मरण आयलें. एक दोरान एक पळयलें तुवें की हे 37 जाण जे मेल्यात तातूंतले 4-5 जाण अशे आसात की तांचे कांय चूक नासतना दुसऱ्याची चुकेक लागून येतात. एक म्हणटा तो पयर आमचो कुट्टरी जालो तो एक्सिडेंट तातूंत दोग फ्रेंड मेले. ताच्या फाटल्यान अंजुना जालो थंय एकले सोरपिल्ले आनी तांकां ते मोडकून ते दोग जाण भाव मेले. सो एकंदर जर ही सगळी स्थिती पळयली जाल्यार हे कित्याक लागून बॅड रोड इंजिनियरींग काय ड्रायव्हर्साची मस्ती हाका लागून बॅड रोड इंजिनियरींग म्हणपाक आमी शकनात. कारण हातूंत चडांत चड जर एक्सिडेंट पळयले रस्ते थोडे कडेन बारीक आसता पूण हातूंत भितर सगळे पळयले जाल्यार रॅश ड्रायव्हिंग म्हणटा तें मेन. आतां जो आमी सादोच एक्झाम्पल घेवया आमी जो चांद्रे एक्सिडेंट दोन ट्रकाची एकमेकाक एक्सिडेंट जालो म्हणजे तांची बिलां हाडटाली आनी ताजी एक्सिडेंटा भितर कंट्रोल केल्या ट्रकाचो आनी तो मुखाल्यान ते स्कुटरीर मारले. ते बाबड्याच्या भुरग्यांची कांयच मिस्टेक नाशिल्ली. ते आपली घरा ते कितें अशें फास्टय नाशिल्ले स्टंट करताले असारकी गजाल न्ही. ते आपले नॉर्मल स्पिडीचेर आशिल्ले हांगेले दोन हातूंत भितर जें रिएक्शन आयलें आनी ते तांचेर पडलें. आनी तेणी कितें की एक जो ट्रक जालें लागून एक्सिडेंट जाला ताका ट्रीप घेवन फास्ट वचपाक जाय आशिल्ली. ते म्हणजे कोळशाचे आतां खूब जाण बोवाळ जातात. कोळशाचो जो वाहतूक करतात ते खूब रेट चलयतात. हाजे पयलीं सांगले आर्यलय तांकां हाडायलें कारण तांणी ते धापनात आपलो कोळसो सारको. हें दुसरी जी पाडी एक्सिडेंट काल जो बारशे एक्सिडेंट जालो तातूंत भितर अशें दिसता की ओवरटेक करतना ताचो मुखाल्यान गाडी येताली आनी तो आप उजलो आनी तांच्या स्कुटरीक मुकली. म्हणजे हांगा खंयच बॅड रोड जावं आनी कित्याक लागून न्ही जाल्यार टोटली रॅश ड्रायव्हिंग आनी निग्लिजन्स. थर्ड आनी तिसरे एक्सिडेंट जे दोन भाव मेले जो नॉर्थ गोवाक जालो ते मुखाल्यान तांणी दार उगडलें म्हणून ते आपटून टॅक्सी रावयली. सो आमची ट्रॅफीक सेन्स जर आमी पळयले जाल्यार हातूंत भितर खुबशें जाता. आतां एक सिंपल सांगता पयर तें हांगाच आमचे रिंग रोडार एक एक्सिडेंट जालो. 4 रस्ते आसात पुलाक ओवरब्रिजार चडपाक. ते एक गाडयेन हाडून एक बायलेक मोकली. ते बायलेक कांयच मिस्टेक ना. बायल सारकी आशिल्ली आनी बायल शेवटून पडली. नशिबान बरें तिका कांय जालें ना. तिका गाडी चान्स मेळना आनी हाणें गाडी कित्याक हाडली हे सायडीच्यान एक बायक येताली हो मातसो सायडीक गेलो आनी तिका ब्लॉक जाली 4 रस्त्यान. तिका सायडीक घेवपाक मेळना कारण ते हाजेर लोक गाडी पार्क करतात. सो तुका गाडी सायडीक घेवपाक मेळना. सो तिका पडली आनी तिका नशिबान बरें की तिका कमी मारलो. आमी मातशी ट्रॅफीक चलयतना मातशी सांबाळून ट्रॅफीक चलतना बरें आसा पूण तूं आतां म्हणटा ते पार्किंग म्हणटा तो एक इश्यू आसतालो आसा. खरें तर ताजेर सामकें पुलिसांनी कडक येवपाक जाय. आतां तूं मडगांवांच पळयलें की आमचे ते गिरिना कडल्यान ते रॉंग पार्किंग करून थंय इतलो हें जाता की फाल्यां जर कोणी जर चुकून इमर्जन्सी सर्विसाक त्रास जाता हाजेर पुलिसांनी एक्शन घेवपाक जाय. आनी आमी ज्यो व्हडली गाडी कोणी चलयता न्ही तांणी मातशी स्पीड आनी कंपिटिशनाक लागची परस बसवाली जरी आतां कमी जाल्यार कंपिटिशन लागची परस सेफ्टी पळोवपाक जाय. जे बारीक बायक घेवन वतात तांगेली सेफ्टी. तुमचेच भुरगे आसतले तुमचेच कोण चोयनदारी आसतले तेय रस्त्या वयले हाची मातशी भान दवरता. तसोच दुर्दैवी तसोच जालो काकाचे हातूंतल्यान पुतोड्यान काकाचो ट्रक आनी मेलो तो पुतोड्यान. आनी एक सारकी म्हणजे अशें शॉकिंग अशी गजाल कोलवा पुलिसांनी एक डेटा भायर काडिल्लो आसा. फाटले जानेवारी 1 ते 20 फेब्रुवारी म्हणल्यार ताणें 63 जाणांक ड्रिंक एंड ड्रायव्हिंगा अंडर धरिल्ले आसा आनी 10 लाखांचो रेवेन्यू ताणें कलेक्ट केलो आसा. म्हणजे 2 दिसांनी तरी एकूच जालो. हय 2 दिसांनी एक कोलवाक जर 10 कोलवा पुलिसांनी स्ट्रिक्ट घेतलो म्हणून बाकीच्या पुलिसांनी म्हाका दिसता खबर ना केल्लें. पूण जर हो जर आंकडो पळयलो जाल्यार
कितले जाण आनीक तुका हें सांगता कित्याक ही आमी 2 म्हयन्यांचो म्हणपाक जायना कारण हो सगळो इव्हेंट आशिल्लो सिजन. हय बरोबर. इव्हेंट सिजन आसता जाल्यार पुलिसांक प्रत्येक दिसा ते रस्त्याचेर रावून ना प्रत्येक दिसा रावून थंय ते ताळाव दिवपाक मेळना किंवा केसी करपाक मेळना ते बंदोबस्त आसता ते आसा. तरी आसतना इतले हे आसतना बसून इतले जर कमी आसता इतले जातात इतले हे जातात जाल्यार इट इज समथींग हे जावपाक चिंता करपाची गजाल. 63 जाण आमचो टुरिस्टाचो टुरिस्ट सो हो येदो मोठो ताणें इतलो मोठो रेवेन्यू केला आनी इतले मोठ्या प्रमाणात केसी बूक केल्या. सो बाकीचे कडेन तूं विचार कर म्हणजे कितले प्रमाणांनी ड्रिंक एंड ड्रायव्ह जाता. मोठ्या प्रमाणात हाचेर कारवाय जावपाक जाय आनी मोठ्या प्रमाणात कारवाय जावपाक जाय म्हणजे बंद जावप खंय तरी कितें तरी आड हाडपाक जाय आनी हाकाय लागून खुबशे एक्सिडेंट जातात. कारण तुका एक याद आसतली की 2-3 वर्सां पयलीं जे न्यू इयराच्या हाका बंदोबस्ताक आशिल्ले न्यू इयराच्या बंदोबस्ताक न्ही ते नॉर्मल बंदोबस्ताक आशिल्ले ताका एक अशे पिल्ले हाणें येवन मोकून ते दोगूय जाण पुलीस गेले आनी आतां तांचे घरान तांचे घर आसा ते जवळपास म्हणजे तांकां घरा कोण कोण ना अशे तरेची परिस्थिती ते दोगांयले आतां म्हाका दिसता 2 वर्सां काय 2 वर्सां जालीं हालींच 2 वर्सां दिसता फाटल्या म्हयन्याकच. आनी मेन म्हळ्यार कोलवा पुलीस अजून ताका ती केस तशीच लंपवत आसा. आनीक उदळ हांवें हे केलो ते ल्हान भुरगे गेलो ते अत्याचार म्हणजे जर 21 दिसां भितर 7 ल्हान भुरग्यांचे अत्याचार जाता तातूंत भितर रेप आसा तातूंत भितर मोलेस्टेशन आसा म्हणल्यार विद्यार्थ्याचें मोलेस्टेशन आसा तातूंत भितर किडनॅपिंग आसा. ही आमची जर पयलींची जी मडगांवची जी किडनॅपिंग त्या उदाहरणांतल्यान घेवपाक जाय की एक ल्हान भुरगें त्या आवय कडल्यान दिसाक आवय ताका घेवन मुखार वतात. सो ह्या हातूंत भितर कितें अशें सामकें गंभीर स्वरुपाचें कितें तरी जावपाक जाय आशिल्लें. पेरंटींग हातूंत भितर पेरंटींग खूब म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका दिसता. म्हणजे आतां तुवें म्हणलें किडनॅपिंग आतां ती किडनॅपिंग जी जाली ती लोक आतां काल आमी डिस्कस केल्ले जानेवारी फेरत आज एक बरी गजाल जाली आसा थंयची सगळ्या लोकांक निवळ केल्ले आसा थंयच्यान जे कोण रावताले ते निवळ केले पूण हें आजच निवळ केलें म्हणून जायना परत परत हें दवरपाक जाय स्ट्रिक्ट चॅक दवरपाक जाय खंयचे तें तातूंत म्हणजे हें केलें पूण बाकीचे तर विशय म्हणजे मातशे गंभीर आसात. हाचेर आमी एक सोसायटी एज अ सोसायटीन विचार करून कितें कशें कमी करपाक शकता. रशियन ते 6 वर्सां भुरग्याचेर अत्याचार जालो तो आतां आज आमचे पुलीस अधीक्षक बॉसेर सिल्वा हांवें जी म्हायती दिली तो म्हणटा की एक ल्हान भुरग्या खातीर कॅम्प केल्लो रशियन जाता ती विक्टिमी रशियन आनी हे आमचो एक्युजेड रशियन हाजे खातीर ल्हान भुरग्या खातीर कॅम्प केल्लो ओवरनायट कॅम्प केल्लो आनी त्या कॅम्पाक लागून त्या भुरग्याक आणलो थंय ताजेर तो अत्याचार जालो आनी हेजे करपी तो म्हणजे तो कॅम्प ऑर्गनायज करपी तो ताणेंच अत्याचार केले. ह्याच भशेन आनी एक जाली ती पेडणेची गजाल. पेडणे ते आमगेले तोरशा स्कुलान तो तसोच पीटी टिचर ताणें त्या भुरग्याचेर हें केलां. ताज्या पयलीं तुका दिसता पाडी आनी हाजे फातर्पे जाल्ले ताच्या फाटल्यान ताजे पयलीं तुमचे मळकन्ने जाल्ले अशें हे जाता तेन्ना एक म्हणटा तें अशें करपाक भंय कसो दिसना. भंय दिसना कारण आमच्या हातूंत लोक पुलीस आसा आनी आतां तुमी जर फातर्पेचें एग्जाम्पल घेतलें न्ही होच फातर्पेचो टिचर तुवें आतां नांव घेतलें आंबावली हाजेर केस ताचे कडेन 4-5 केसी आशिल्ल्यो आनी ताका प्रत्येक कडेन प्रोटेक्शन मेळ्ळें. पुलीस प्रोटेक्शन पॉलिटिशनान प्रोटेक्शन दिलें आनी पुलिसान ताचेर पॉलिटिशनाचो प्रेशर खातीर एक्शन घेतली. जर फस्ट जाता जर ताचेर एक्शन जाल्ली आनी ताका जर सारको शिक्षा मेळिल्ली जाल्यार तो मुखार हें करपाक पावनाशिल्लो. म्हणजे टर्मिनेट जावन ताका जर खरोच तो एक्यूज आसा एक कडेन केलो तो बरो तो सुटलो दुसरे कडेन केलो तुमी ताका घरात 26 प्रकरण करसर तुमी रावनाकात. तोय मागीर घराडा हॅबिच्युअल जालो तो आतां हॅबिच्युअल जालो ऑलरेडी जातलो आनी कोण उरला स करसर कसो तो निर्दोश सई कडेन निर्दोश आसपाक शकना एकाचेरच स कडेन कित्याक लागतात डाग. सो तुमी पयलोच जाता तेन्ना पयलें जालें जाल्यार एक सुटलो बरो आसा. दुसरे हाका जर तुमी घट करात आनी करात दाखयात म्हाका ताचेर एक्शन घेवन प्रत्येक खेपे कित्याक तुमी पॉलिटिशनाक घेवन रावतात आनी
कित्याक ते प्रोटेक्शन घेवप ते हाका हाडून तर आरोपी बसलो माथ्यारांच्या आपल्याक प्रत्येक कडेन मेळटले म्हणून हे वाडत आसात एकाले एक्झाम्पल दुसरे कडेन वता एक हांव घुसलो की दुसरो कसो घुसलो म्हणटा तशें करून हे मुखार मुखार लायन जायत रावता पण तांकां दिसता अरे कांय ना रे केन्ना जाल्यार हे पुलीस कांय ना सटोवपा वता अशेंच कांय न्ही आमकां तो पुलिसानच विशय काडला म्हणून हांव हें करता की काल आनीक हें जाता म्हणटा की आमचो जे आमी ह्याच माध्यमांतल्यान आमगे लावून धरिल्ली केस म्हणटा ती वास्को डबल मर्डर केस तो अनुराग राजवत म्हणटा तो नेवीचो अधिकारी काल ताका बेल मेळप आनी 50,000 रुपीज आनी एक शुअरिटी हे आनीक ताणें गोंय सोडून वचपाक जायना हाज्या कडेन जे साक्षीदार आहा तांचे कडेन ताणें दबाव हाडपाक जायना आनीक एविडन्स टेम्पर करपाक जायना अशें हे जाल्लें हांव अजुनूय डिटेल ऑर्डर येवंक ना ताचेर म्हणजे त्या कित्याक लागून मेळ्ळो तें सांगूंक जाय पूण एक हे अशें दिसता की ताजे घरच्यांनी ताजे भाव शुभम तो म्हणटा की पुलिसांनी केस सारकी इन्वेस्टिगेट करूंक ना हाकाच लागून हाका बेल मेळ्ळा भावालो कमेंट बरो सरकास्टीक सोशल तो कितें म्हणटा पयलीं साकून जर पुलिसांनी घट आनी आमी हेच म्हणटाले हेच म्हणटाले पयलीं साकून म्हणटा पुलिसांनी केस अशी धरली पयलीं बॉम्ब हे स्फोट जालो गॅस स्फोट जावन गेली एक्सिडेंट असो म्हण दाखयलो मागीर पुलिसांनी म्हणटा तेन्ना मनाक सिरियसच घेतलो ना जर पुलिसांनी स्ट्रॉंग घेतली जाल्यार ताका म्हणटा कांय जायना कित्याक तो हाजे पयलीं म्हणल्यार तो मुखार केस मुखार भोंवता आशिल्ली आनी तो आनी चड दीस उरता आशिल्लो भितर तो सुटनाशिल्लो म्हणटा पुलिसांनी इंटेंशन म्हणटा बरोबर काल हांव ताजे ते शिवम सिंगा कडेन हांव वयतालो तो म्हणटा की एक म्हणटा तो हाका न्याय मेळटलो काय ना म्हणटा पूण तो म्हणटा आमी विक्टीम फॅमिली आमचेर कितें आमकां आमचे त्रास कितें जाता ते म्हणटा कोणाक दिसना तो म्हणटा कितें जाणा ताजे कमेंट बरो आसा ताजे कमेंट एकदम उदार सांगता त्या भशेन तो म्हणटा भयण आनी आवय आपल्याली गेल्या पुलिसांनी कोण गेलो ना सो तांकां पडून गेलो ना कांयच म्हणटा दुसरें तो म्हणटा की फायनान्शियल म्हणटा तो पयलींच म्हणटा आपणें आपल्या भयणीक ते उर्दो दिवपा खातीर आपले आवय 3 लाख रेन काडिल्ले ते आवय एक्सपायर्ड जाली ते 3 लाख आपल्याक फारीक करपाक जाय आतां ही केसीक लागून आतां तो एखादी ही केसीक हायकोर्टाक चॅलेंज करपाक शकता ह्या हातून सो ताजें हें करपाक जाय तो म्हणटा की आपूण विक्टीम आपूण सगळे कडेन आपल्याचे हे तरी आसतना त्रास आपल्याक तो खरो म्हणटा उलटी जावपाक जाय जो कोण केला ताका जावपाक जाय सो एकंदरच आमचे सगळे सामाजीकच हे कितें हाल्ला अशें दिसता पळोवपाक म्हणजे प्रत्येक केस टू केस घेवपाक सामाजीक पूण कितें आसा एक्शन म्हणजे तुरंत जावपाक मातशी सिरियसनेस घेवपाक मधू बोरगेकरान तुका हांगा सांगिल्लें कशें लोक दवरतात पुलीस आनी कशें इन्वेस्टिगेशनाक हें करतात मागीर तांकां जेन्ना पोस्टमॉर्टम आयले तेन्ना तांकां हें करप तूं भयणाच्या झगड्याक सुद्दां पुलिसांनी पळय पयलीं ना 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 केलें गॅरेजांत तेन्ना जेन्ना ताजे म्हऱ्या पावली ताणें सांगलें आतांच करया पोस्टमॉर्टम सुद्दां ताजेर दबाव हाडलो की रातचो करया आनी ताणें दाखयलें की कशें वार जाल्यात आनी खंय खंय वार जाल्यात मागीर ती पुलिसांक झपकत ती रजिस्टर करपाक पडली आनी मिडियान दबाव हाडली सो इतली करसर तुमी रावनाका ताजी पयली ती केसी सारकी मातशी रजिस्टर एटलिस्ट रजिस्टर तरी कर इन्वेस्टिगेशनाक सोडून दी पयलीं म्हळ्यार तुगे थकाय दी कोण विक्टीम आसा विक्टीम हांव हांवें कितें केलां जाल्यार म्हाका मातशी थकाय दी की केस रजिस्टर केलें म्हणून केसच रजिस्टर जावपाक पयलीं झगडचें पडटा केस रजिस्टर जावपाक झगडचें पडटा मागीर न्याय मेळपाचो मुखारलो रजिस्टर जावपाक जितलो चड तितलो तुका एविडन्स कमी जाता सो केस रजिस्टर जावपाक इतलें झगडी मारची पडटा की 2-2 म्हयने वता तेन्ना आनी एक आतां एक आतां सद्याक लोकसभा इलेक्शनाचो तेप ताका लागूनच हांव हो विशय म्हणटा की काल एक परत भोंवलो सद्या स्पेक्युलेशन इतलें आतां कोणाक टिकेट मेळटली प्रत्येक दिसा एक दीस म्हणटात की म्हाका बाबू कवळेकाराक मेळटली दुसरे म्हणटा आमच्या दिगंबर कामती मेळटा तिसरे दीस म्हणटात की रमेश तवडकराचें नांव सामकें वयर आसा अशें ह्या भितर काल एक बातमी व्हायरल जाली की हाजे आमचो नरेंद्र सावयकाराक टिकेट कन्फर्म जाली आनी फकत आतां सुपस्कार उरल्यात शेवटी नरेंद्र सावयकाराक स्वता जावन आपल्याक टिकेट जावना वचून तेन्ना जाता तेन्ना पयलीं साकून तूं आमचे कडेन सुद्दां उलयलो पळय तेन्ना सुद्दां तो सेफ हाजेर आसा पार्टीन बी अशें सुद्दां म्हणटा की पार्टीन दिले जाल्यार आपल्याक कांयच खबर ना उबी आसा तो आपलें काम करीत आसा हांव पार्टीचें काम करीत काल ताचें जेन्ना नांव आयलें सारकें सावकार फोटो बिटो घालून एक वेबसायटीचेर आयलें ताजे नंतर एक ब्रेकींग म्हणून एक पोस्टर आयलो
आणि तो आमचे हाजोच रेडियो हावसाचो तुमी कोणें आतां खरें फेक केला आतां ते करपाक मेळटलो फोटोशॉपा वचून करपाक मेळटा तो केलो आयलो सगळें जालें तेंच्यानच सगळ्यांनी कम्युनिकेशन आनी हें तें सो नरेंद्र जावडेकरान जालें आय स्टार्टेड रिसिवींग मेसेजीस थ्रू वॉट्सएप आनी हें तें कम्युनिकेशन पूण आपल्याक अशी टिकेट कांय येना भारतीय जनता पार्टीन वचून उमेदवार डिक्लेअर केलो ना कोणाचेच कॅन्डिडेचर डिक्लेअर केन्ना हें ताका घालचें पडटा आनी एक फकत बीजेपीकच बदलाचं वातावरण आसा अशें न्ही काल आमी तुवें जो म्हणलें की साबिनाच्या कॉमेंटाचेर की साबिनान उजवाने आज ताकाच एंडोर्स केला कलंगूटचो आदलो आमदार आमचो आग्नेलान आग्नेल फेर्नांडीसान हें केला की तो म्हणटा की ताकाच असोच प्रश्न जाल्लो तो म्हणटा की साबिनान कमीत कमी अशें जर कोणी हें करता ते विजय सरकार कमी कमी वचून मेळून ताचे कडेन एकमेकांक काडटा म्हणून सद्याक की सारकी काँग्रेसीची लाट आसा असल्याक जालना तो म्हणटा सावथ नॉर्थ गोवा जिखपाक शकत ना कमीत कमी सावथ गोवा जिखपाक शकता ते तरी वगडायन तो म्हणटा ना हांव पयलीं साकून तेंच सांगता तुमकां जर जिखपाक जाय तुमी एक्रॉस द टेबल बसात किंवां हांव म्हणना तांचो जो लिडर आसा गिरीश चोडणकर ताणें म्हाका सांगलां पळय आमी उलोवपाक जाय ताणें फॅक्ट करून सांगलें की आमचे कडेन आतां सुदीन ढवळीकर ना आमचे कडेन ते 8 आमदार ना जे आमी आसा 2 जाण आसा सावथ गोवा सो आमी आमचे जे ओपोजीट बीजेपीचे जे ओपोजीट आसात तांचे कडेन उलोवपाक जाय तुमी ना तोंड उडोवन तोंड आसा म्हणून कित्याक कितें उलयनाकात विजयाक तुमची गरजच ना विजय फातोड्ड्याक कितें तें विजय आपूण मॅनेज करून येवपाक शकतलो विजय तुमकां लागून येना तुमगेलें मत कितलें आहा फातोड्ड्या तें सगळ्यांक खबर आहा आनी तें दवरलें तें पडटा म्हाजे ताणें दवरलें पडटा न्ही हे खंयच्या नंबराचेर पडटा तेंय खबर आहा तुमकां कळ्ळें तुमकां फातोड्ड्याक जर फाटलीं 4 सुद्दां इलेक्शनां जर काडली विजयाक सोडून 2007 ती विजय काँग्रेसीची रावली ती सोडून जर बाकीची जर मतां काडली सगळी टोटल विजया पडटा तितली पडपा ना एक इलेक्शनाक आमकां कळ्ळें सो हे आशिल्ले आमचे आयच्यो म्हणजे करंट ज्यो गजाली जाता जी घडामोडीचेर भाश्य आशिल्लें एकच हें की एक वायट दिसता की आमचे चुकीक जावं रस्त्याचे चुकीक जावं कित्याय जावं पूण मनीस मरतात आनी हाजेर एक गंभीरपणान जाता एक मनीस मरप म्हळ्यार एक घराबो उद्ध्वस्त जावप आमकां फकत मरप म्हणटा फकत एक आंकडो न्ही 27-52 दिसा 37 जाण मेले म्हणजे हे फकत आंकडो न्ही ते फाटल्यान सामकें वेगवेगळे एंगल आसतले तातूंत मानसीक त्रास जातलो आसतलो सोशल प्रॉब्लेम्स आसतले सो हे कमी करपा खातीर एक तर आमी थोडे सेफली आमची वाहनां चलोवया दुसऱ्याक त्रास जावचो न्ही हाजेर आमी लक्ष दिवया आनीक हे एक्सिडेंटाचे जर आंकडो कमी करपाक जाय जाल्यार आमीच फुडें येवचें पडटलें ह्याच हाजेर आमी ही आजची चर्चा सांगतात सगळ्याक देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV